Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पावर शॉर्टेजीक लागून इंडस्ट्रीक जो गोंयभर त्रास जातालो तो आता सॉल्व जाल्लो आसा। 120 मेगावॉट जी पावर एडिशनल ओपन मार्केटांतल्यान घेवपा आशिल्ली ती सप्लाय चालू जाला आणि इंडस्ट्रीचे जे रिस्ट्रिक्शन असले ते काढल्या म्हणून GSIचे प्रेसिडेंट दामोदर कोचकर यांनी सगळ्यांक पत्र बरून थँक्यू म्हटलां। पॉवर मिनिस्टर CMाक तेंच्यांनी थँक्यू म्हटलां पत्र बरून। आणि ही जी अरेंजमेंट आहा ती अशे पद्दतीन केल्या की एडिशनल पावर परचेज जे स्टेट करतले जो डिफरन्स अमाउंट आसतलो तो इंडस्ट्री बेर करतली। 1100 कितले युनिट आहा जे EST आणि ST लायन वापरतात त्यांना हो बेर करचो पडटलो कॉस्ट। आणि तो ₹1.20 अशे ₹1.20 किलोवॉट पर आवर असो तेजो रेट आसतलो। आणि इंडस्ट्रीनी हेवूय एग्री जाल्या की जून 30 जून पर्यंत ते कॉस्ट बेर करपाक तयार आहा म्हणून। ह्या म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगांतल्यान एक जे डिसिजन जाल्ले ते इम्प्लिमेंटूय जाला आणि इंडस्ट्रीचो जो प्रॉब्लेम आसलो तो सॉल्व जाला। व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी वांगडा लोकीत चिलकार, प्रुडंटा खातीर।